नमस्कार. कथिका कुकुम. कथाकार चंद्रकांत केणी. कथा सादरकर्ता देविता खुळे. कुकुम. हे तुझ्या माथ्यार कितें? आवयन सायराक विचारले. सायरान आपल्या उजव्या हातान कपल धापून घेतले. आवयक जाप दिना आसतना ती भितरले कुडींत गेली. हारशा मुखार रावन सायरान आपलें रूप पळयलें. तिच्या कपलाक गुलाबी पिंजरीचो एक ठिपको आसा. अजून पिंजर उरत असो तिका दुबाव लेगीत नासलो. ती जाणा, हिंदू बायलो कुकूम लायतना आदीं मेण लायतात आनी वयर कुकूम लायतात, सुको कुकूम झडून वता म्हणून. आज ती स्वातीगेर गेल्ली. तिनसांजचो वेळ. स्वाती आनी सायरा भायल्या आंगणात बसून खबरी करतालीं. स्वातील्या आवयन येलापे केल्ले. खबरो करता करता ती येलापे खाताली. सूर्य अस्ताक गेलो. झाडाच्यो सावल्यो लांब पातळत काळखाचे काजळीत विरून गेल्यो. अस्तंते कडेन मळबांत नखेत्रां चकचकूंक लागलीं. आतां हांव वतां स्वाती, अशें म्हणून सायरा उठूंक वताली. इतले म्हणसर स्वातीची आवय भायर आयली. आंगणांतले तुळशी मुखार तिणें निरांजन पेटयलें आनी आपले दोळे धांपून हात जोडून प्रार्थना करूंक लागली. सायरा मोठ्या अजापान तिका पळयताली. भोंवतणी दाटत राविल्ल्या काळखांत निरंजनाची थरथरती वात चकचकताली. तिचो उजवाड स्वातील्या आवयच्या तोंडाचेर पडिल्लो. त्या उजवाडांत तिचें तोंड उजळ जाल्लें आनी ती गोरी कात सायराक खुबूच सोबीत दिसली. प्रार्थना सोंपली. स्वातीच्या आवयन कुकमाचो करंट उक्तो केलो. चिमटेंत थोडो कुकूम घेवन तो वृंदावनाक लायलो. उपरांत कुकमाचें बोट आपल्या कपलाक लावन ती स्वाती सरी आयली. स्वातीच्या कपलाक तिणें कुकमाचें बोट लायलें. स्वाती आपले आवयक पांयां पडली. तिच्या माथ्यार हात दवरून आवयन बरें जावं असो आशिर्वाद दिलो. इतलो वेळ लखतूबायेन सायरा स्वातील्या आवयक पळयत आसलें. आंगणांतले ते अंदूक पसयेंत सायराक ती देवते सारकी दिसली. स्वातील्या आवयन परत कुकमात बोट बुडोवन तें सायराच्या कपलाक लायलें. आंग काडून सायरा फाटीं सरली. पूण ते आदींच कुकूम तिच्या कपलाक लागिल्लो. स्वाती पडिल्ली तशी सायराय तिका पांय पडली. स्वातील्या आवयन तोंडभर आशिर्वाद दिलो. बरें जावं, बरो घोव मेळूं. कित्याक कोण जाणा, सायराचें आंग झिणझिणलें आनी मन लजेलें. स्वातीली आवय भितर गेली. तश्यो दोनूय इश्टिण्यो उठल्यो. वता वता सायरान स्वातीक विचारलें, तुका आवय सद्दां असो कुकूम लायता? हय. ती तुळशीक पांयां पडून येतकच म्हाकाय कुकूम लायता आनी हांव तिका पांयां पडटकच ती आशिर्वाद दिता. तूं जाणाच, कुकूम हें सौभाग्याचें प्रतीक. सायराच्या मनांत आयलें की कसलें सौभाग्य आनी कसलें प्रतीक. तिगेले आवयन दिल्ले शिकवणेचो सायराक उगडास जालो आनी कपलाचो तिबो पुसून उडोवचे खातीर तिणें हात उखल्लो. पूण दुसऱ्याच खिणाक तिचो हात चड जालो. तिणें तो फाटीं घेतलो. एकाद्रें स्वाती म्हणटा तशें तें सौभाग्याचें प्रतीक आसत. आपलें सौभाग्य आपल्या हातांनी पुसपाचें दळिद्रीपण कित्याक करपाचें? घरा परतता आसतना सायराक भोंवन भोंवन त्या कुकमाच्या तिळ्याचो उगडास येतालो. आवयन ल्हान आसतना तिका सांगिल्लें, मुसलमान चली जेन्ना जल्माक येता तेन्ना तिच्या कपलाचेर अल्लाचें नांव बरयल्लें उरता. तिचें भाग्य अल्लाच थारयता. संकटाच्या वेळार राखण दिता, अडचणल्या वेळार आदार दिता. कपलाचेर कुकूम वा तिळो लावंक फावना. लायल्यार अल्लाचें नांव पुसून वतलें. अल्लाचें नांव पुसून गेलें जाल्यार ती मुसलमान उरची ना आनी कुकूम लायलो म्हूण हिंदूय जावची ना. तिका धर्मच उरचो ना. धर्मच उरचो ना ही कल्पना कितली भयंकर. मुसलमान आपणाक मुसलमान मानचे नात आनी हिंदू कपलावयलो तिळो पळोवनूय आपली समजुची नात.
सायरा शिकता. कॉलेजांत एक हुशार विद्यार्थिनी म्हूण तिची नामना आसा. ज्ञान विज्ञानाचो अभ्यास करतना तर्काच्या कसाचेर विचार घासून पळोवचेली विद्या तिका समजता. हें सगळें फकाण. मनशाचो जल्म हो जन्मशास्त्राक धरून जाता. जल्मतना कोण धर्म घेवन येना. आवय बापूय आपलो धर्म ताका दिता. अल्ला मुसलमान भुरग्याक वेचून आपलें नांव थोडेंच बरयतलो. अल्लाचे नदरेन सगळे जीव सारके न्हय. तो भेद कित्याक करतलो. पूण संस्कार चिवट आसतात. जे आपूण मानता, जे वेंगावन बसला ते लटके हें जाणा जावनय ते सोंसपाचें धीर जायना. खंयचेय चलयेच्या कपलार तिबो पळयतकच तिच्या कपलावयलें अल्लाचें नांव पुसून गेलें असो दुबाव ओगीच तकलेंत येता. अल्लाचें नांव थंय बरिल्लें आसता हें खरें मानलें जाल्यार कपलाक लायिल्लो तिबो सौभाग्याचो कित्याक मानचो न्हय. पुसचो काय दवरचो ह्या विचारांत सायरा हारशा मुखार केदो वेळ उबी रावली. फाटल्यान तिची आवय येता आनी म्हणटा, थंय हारशांत कितें पळयता. कोणाकय दिसचें आदी कप्पल धुवन घे. आनी आज्ञाधारक चली आपल्या मनगटांतनच आपलें कपल पुसून घेता. ओगीच तिका दुबाव. कुकूम पुसलो. पूण तो पुसतना अल्लाचें नांवूय पुसून गेलें ना मूं. देव बरें करूं.